आमचो एक मंत्र आसा, अंत्योदय. दर घरान आमी वचपाक जाय. 100 घरां आमी भोवले म्हण सगळीं मतां आमकां पडची ना. मात प्रत्येका कडेन वचप आमचें कर्तव्य. कोण एखादो व्हिडिओ काडून व्हायरल करता, विरोधी पक्षाचे वायट गुण ही कामां करता. गोंय बरे लोक चलयता म्हण थिवीचे भाजपाचो उमेदवार निळकंठ हळर्णकर उलयला. RDXGOA खातीर कोलवाळेच्यान गौतम शिरोडकार. आनी ते तुमचे व्हिडिओ व्हायरल जाता, तुमकां कॅम्पेन करतना कोण डिस्टर्ब करता, कितें ते एक्झॅक्टली? व्हिडिओ व्हायरल जाता म्हणजे आमचो एक मंत्र आहा, जो त्या मंत्रान आनी प्रायम मिनिस्टरान दिला, अंत्योदय म्हणून. तेंच्यांनी सांगलेलें आहा की प्रत्येक घरान आमी वचपाक जाय, प्रत्येक घरांच्या लोकांक आमी वचपाक जाय, प्रत्येक घरांच्या लोकांक आमी संरक्षण दिवंक जाय. आनी हो राजकारणाचो माध्यम घेवन विरोधी पक्ष जे आहा हे खंय तरी तेंचो विकपट पयलीं तुमकां सांगल्या प्रमाणे विकपट पळयता. त्या माध्यमान तेंचे कितें वायट शक्ती आसूं जावं तेंचे वायट गुण आसूं हे तेंचे जागृत करून दिता. आनी खंय तरी तुमी भायर सरात आनी आवाज करात आनी खंय तरी डिस्टर्ब करात. आनी प्रत्येक मनशा कडेन मोबायल आसता. तर मनीस खंय मातशें कितें जालें की व्हायरल म्हणजे हे शुटींग करतात आनी तो हे करता. तें कांय फरक येना, कारण आमी चिंतूंक जाय आनी आमकां खबर आहा. आमी तर 100 घरांक भोंवले जाल्यार 100 घरांची मतां आमकां पडची ना. कितकी पडोंक जाय तितकी पडटली, पूण तितके विरोधक आसतलेच. पूण भितरल्या भितर विरोधकांसून असले एक टक्को आसता लोक ते कितें तरी बोबाळ करता, विनाकारण प्रश्न करता. ते निग्लिजंट आसूंक जाय, कारण ते गोंयांत चलयना. गोंयांत चलयता बरे लोक, जे आमदार निवडून हाडटले, जे आमदार सरकार करतले. जे लोक ह्या मार्गान आसलेले तांकां आनी जनताय जाणा की तेंचो विचार घेवप ना, आमी फाटीं सरप ना, कारण हे गोंय चलोवंक दिवपाचें न्हू ही तेंचें स्थान तांकां खबर आहा.